कोंकणी भाषेचे कोणी नमस्कार. धर्म आणि संस्कृती नमून आयिल्लो चांग जनांग म्हळ्यार सारस्वत समाज. तांतूय गौड प्रदेशातकून आयिल्ले मीन प्रेयसी कोंकणी समाज. मीन प्रेयसी म्हणले निमतीन की म्हणू हे सारस्वत समाज भारी बुद्धवंत, मतिवंत, ज्ञानवंत आणि खुशालवंत. तांतूय धैर्यवंत, शौर्यवंत, कलावंत पुरा म्हणया. आदि कालातकून घरभरी चेरडू धनमुद्राचे चलावण चढ ना जाल्यारी संसार भारी मर्यादेर चलता आशिल्ले. गांवांतू एक रेडिओ टवर, देवस्थानांतू धांवचे कार्यक्रमाचे समाराधनाचे एक समाधान. सगळे समाजाक एक गुरु त्या मात्र नाही. पुरसती काणू धर्मस्थळ, मंत्रालय, तिरुपती, पंढरपूर अनेक क्षेत्रा वचून धार्मिक ज्ञान शक्ती वाडोवन घेता आशिल्ली. सगळे कुटुंबांतू ಒಟ್ಟು देवचे म्हळ्यार चवती आणि दैवा कोलू. प्रश्न पडलेले तेदना नागा कट्टे प्राय जेत्ता हांगा शक्ती आसा म्हणटाना तीर्थयात्रा परत येता म्हणल्यार गॅरंटी आयल्यारी गांवभरी हरिसेवा गवजी जाल्यारी वृद्धाश्रमाचे आलोचन कोणाकय नाशिल्ले. कारण घरभरी चिरडू आणि अविभक्त संयुक्त कुटुंब खंय गेल्ले फुडली चोल ना येयले संस्कृती कुटुंब सान जाल्ले तशी गुर्तू अर्थू कशी उणी जाल्ल्या बा. आणि त्या जाल्ले मालगड म्हणलेले आसत की ह्या एक उडगास चेरडूवा करून दिवच्याक की चेरडूवांक पुरसत ना ह्या ऐकूच्याक. आसो आनी केन्नाय पुरसत जालेले तेन्ना उलया.